कॅच बजाव प्रकरणात घुसपल्ल्यांची स्वतंत्र चौकशी जावची असे मंत्री बावशाचे म्हणणे. सरकारी नोकरे खातीर पैसे दिवप्यांचेर आनी घेवप्यांचेर लेगीत गुन्यांव नोंद जावपाक जाय म्हणीत मंत्री बाबुशान आपली भूमिका स्पश्ट केली. मनोहर पर्रीकाराच्या काळात पैसे दिवन नोकरी घेवपा दिवपाची कोणाची कापस्तादूच नाशिल्ली. मनोहर पर्रीकार ह्या सगळ्यांचो फक्त नांवा खातीर आदर्श आसा. हांचो खरो आदर्श फक्त बाबूश अशी टिका उत्पल पर्रीकारान बाबुशाचेर केली. पर्रीकार हांची परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर सद्याचो कारभार जाग्यार घालपाची गरज आसा अशें उत्पल पर्रीकाराचें म्हणणें. साठ वर्सां उपरांत अजून कांय जाण गोंयच्या आदिवासी समाजातल्या लोकांचे धर्मांतर करपाचो यत्न करतात. अशा व्यक्ती पासून लोकांनी जाता तितले पयस रावचे. अशा प्रकारचे धर्मांतर परतून खपोवन घेवचे नात म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी चिटकावणी दिल्या. सकाळी जाल्ले बिरसा मुंडा जयंती सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. गोंयची संस्कृती इबाड जावपाच्या वाटेर आसा. गोंयच्या खऱ्या संस्कृतीची वळख जगाक करून दिवपाच्या फाटभुंयेर बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव यात्रा घडोवन हाडल्या अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगलें. सुखी समाधानी समृद्ध गोंयकार तयार करपाचो आमचो हेत आसा. पेडणे पत्रादेवी स्मारका कडल्यान 5 दिसांच्या यात्रेच्या उक्तावणा वेळार सभापती तवडकर उलयताले. आदिवासींचे दैवत भगवान बिरसा मुंडा हांची शुक्रारा 150वी जयंती. ते निमतान देशांत तशेंच पुराय गोंयांत बिरसा मुंडा हांची जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. बिरसा मुंडा हांच्या जयंती निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कार्यक्रमांचें आयोजन केल्लें.
उर्जा संवर्धन कायदो 2001 खाला वीज वांटोवपाक वीज खात्यान उपाय येवजण करपाक सुरवात केल्या. राज्यांतल्या सरकारी तशेंच केंद्र सरकाराच्या कार्यालयांनी हाचे फुडें LED बल्ब लावप सक्तीचें जाला. हे विशींचो आदेश मुखेल वीज अभियंत्यांनी जारी केला. आदेशांक पाळो दिलो ना जाल्यार वीज खात्याक वीज काडपाचो अधिकार आसतलो अशें उल्लेख आदेशांत केला. LED बल्बांचे ब्रशलेस DC पंखे तशेंच 5 स्टार रेटेड AC लावप सक्तीचें आसा. उण्या दरात आयफोन दिता आमी ॲपल कंपनीचे कर्मचारी अशें सांगून कोलवाळच्या तरणाट्याक 22.24 लाखांची तोपी घाली. ह्या प्रकरणात संबंधितान कोलवाळ पुलिशेंत कागाळ केले उपरांत पुलिशेन बैराम भापणकार आनी राकेश उर्फ अणित दुबे हाका अटक केली. 2022 संबंधीत व्यक्तीन दुबावितांक पयशे दिल्ले, मात दुबावितांनी ताका आयफोन दिवंक नाशिल्ल्यान तांणी पुलिशेन कागाळ केली. नावेली वाठारांत आशिल्ल्या डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस गोमेज हांच्या पुतळ्याचेर न्यायालया कडल्यान स्थगिती मेळिल्ल्याची म्हायती टेनंट शांतू रॉड्रिगीस हांणी दिल्या. शांतू रॉड्रिगीस हांच्या म्हणण्या प्रमाण आदलो आमदार लुईझिन फालेरो ह्या जमनीचेर अतिक्रमण केल्लें. देखून ह्या जमनीची सध्या केस चालू आसा. फ्रांसिस्को लुईस गोम्स हांच्या नांवान लोकांच्यो जमनी हडप करूं नाकात. पुतळो बांदपाचो आसत जाल्यार घरा व्हरात अशी तिडक तिणें उक्तायल्या. तशेंच फेस्ताची फेरी घालपाक दिवचे नात अशेंय रॉड्रिगीस हांणी स्पश्ट केलां. पाणवले मारकाडो मोला कडल्या अंडरपासा कडेन चालू आशिल्ल्या रस्त्याचें काम थळाव्यांनी बंद उडयलें. पेवर्स घालून रस्तो करताले त्या कामाक थळाव्यांनी विरोध केला. पेवर्स घाले जाल्यार कांय म्हयन्या उपरांत ते उखलतात, ताका लागून कॉन्क्रिटीचो रस्तो फोडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली. बिरेस्तारा राती दिवसाच्या चडशा वाठारांत पावसान सावार घालो. पावसाक लागून बोड्डे आनी हेर वाठारांत अजून कापणी जावंक नाशिल्ले भात पीक आडवे जाले. देखून शेतकारांचो हुस्को वाडला.
कॅश फॉर जॉब प्रकरणात सोपून स्वप्नात दर दिसा नवी नवी प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. नौदळात नोकरी दिता म्हणून हायस दाखोवन नावेलच्या सुनील बोरकार ह्या तरणाट्याक 16 लाखांची तोपी घाली. हे प्रकरणात वडगांव पुलिशेन संबंधितान कागाळ केले उपरांत पुलिशेन कारवारच्या सोनिया आचारी आणि सांज उजेदे आर्यलच्या वैशया गावडे हिका अटक केल्या. तांकां दोगांयकूय 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. फाटल्या वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा गोंय राज्य देशाची राजधानी नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपात 14 ते 27 नोव्हेंबर 2024 मेरेन आयोजित केल्ल्या 43व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्यात सहभागी जाल्यात. विकसित भारत ॲट 2047 अशी या वर्साच्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्याची संकल्पना आसा. गोंयच्या पॅव्हेलियनाक भेट दिवपी वेवसायीक वेपारी उद्देजक आनी लोकांक गोंयची प्रगती, गोंयांत गुंतवणुकी खातीर उपलब्ध आशिल्ल्यो साधन सुविधा, पर्यटन, गोंयची खाणा जेवणां, सरबराय, कला संस्कृती आनी हेर सुविधांची म्हायती प्रदर्शनांतल्यान दितले. तशेंच दर दिसा गोंयच्या कलाकारां वतीन गोंयच्या पारंपारीक कला आनी संस्कृतीचे कार्यक्रमांचे सादरीकरण करपाक येतले. दिल्ली सेगीत दुसऱ्या दिसाक हवेक प्रदूषणाचे दाट धुके अणभवपाक मेळ्ळे. सध्याचो हवेचो दर्जो 424 इतलो भयानक स्थितीत आसा. संवसारभरांतल्या सगळ्यात प्रदूषित शारांतल्या क्रमवारीत पाकिस्तानाच्या लाहोरा उपरांत दिल्ली दुसऱ्या स्थानाचेर पावल्या. ह्या अशा परिस्थितीक लागून सध्या रेल्वे तशेंच विमानांच्या ऑपरेशनांक बरोच फटको बसला. तशेंच सगळ्या प्राथमीक शाळेचे वर्ग ऑनलायन पद्दतीन घेवपाचे आदेश जारी केल्यात. दिल्ली फाटोफाट आता चंदीगडाचे हवेचो दर्जो बाबत स्थितीत पाविल्ल्याचें कळटा. ही खूप गंभीर बाब जावन आसा. तेन्ना प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर दिल्ली शारांत साबार निर्बंध जारी केल्यात. एनसीबीन गुजरातात यशस्वीपणान बेकायदेशीरपणान चलोवपी आंतरराष्ट्रीय ड्रग रॅकेटाचो पर्दाफाश केला. ह्या कारवायेत सुमार 700 किल मेथ नावाचो ड्रग्स जप्त केला. तशेंच वट्ट 8 इराणी नागरिकांक अटक केल्या. भारतीय नौदळ आनी गुजरात पुलिसांनी मेळून ही संयुक्त कारवाय केली. गर्भाशयाच्या कॅन्सराच्या धोक्यापासून किशोरवयीन चलयांक राखण मेळच्या खातीर नेपाळच्या सरकारान लसीकरण मोहिमेक सुरवात केल्या. ही मोहीम 15 दीस चलतली. ह्या 15 दिसांत म्हत्वाचो असो दीस म्हळ्यार फेब्रुवारी 5, ज्या दिसा कॅन्सर दीस पायतात तोय दीस आसतलो. भलायकी आनी लोकसंख्या मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाणे ह्या मोहिमेत 7 ते 14 वर्सां पिराय गटांतल्या सुमार 1.69 किशोरवयीन चलयांक फुकट लस दितले.
फर्मागुडीच्या IIT कॉम्प्लेक्सान बॉम्ब दवरिल्ल्याच्या पत्राक लागून फोंड्यां बोवाळ पडिल्लो, पूण सगळे कडेन सोद घेतले उपरांत पुलीस आनी बॉम्ब सोद पथकाच्या हाताक कांयच लागलें ना. ताका लागून ही फक्त वावडी आशिल्ल्याचे लक्षात येतकीर पुलिशेन सगळ्या विद्यार्थ्यांक परतून कॅम्पसात आपयले. तशेंच सुरक्षेच्या दृश्टीन कितें जतनाय घेवपाक जाय हे विशीं पुलिशेन विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन दिलें. पणजे पाटो वाठारांत आयकर खात्याचो अधिकारी अतुल वाणी हाका लाच घेतना CBIन रंगी हात धरलो. अतुल वाणी हाका CBIन अटक केली. बिरेस्तारा सकाळ फुडें CBIन ही कारवाय केली. ह्या घडणुकेचो तपास चालू आसा. विद्यार्थ्यां खातीर झिरो एरर प्रवेश परीक्षेची पद्दत आपणावपाक सरकार कटिबद्ध आसा. डॉ. राधाकृष्ण समितीन सुचयल्ले प्रमाणे बहुआयामी सुदारणांची तपासणी सुरू आसा. राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीक निर्देश दिल्ले प्रमाणे ह्या सुदारणांची सखोल तपासणी जातली अशी माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी दिली. टायप 2 डायबिटीसाचे चडशे दुयेंती हे पयलींपासून जाणटे आसतले. मात आतां ह्या प्रकाराचे डायबिटीस ल्हानसान म्हळ्यार 10 वर्सांच्या पिरायेच्या भुरग्यां मदीं दुयेंती सांपडपाक लागलेल्याची उक्ताडार आयला. ल्हान भुरग्यांक जी दुदाचे पदार्थ जेवणाक घालतात तातूंत साखरेचें प्रमाण चड आशिल्ल्यान ह्या पिरायेचेर रगतांत गोडेंमूत वाडपाक शकता अशें स्पश्ट जालां. त्या भायर घरचें पौश्टीक जेवण खाण सोडून भायले फास्ट फूड सेवनाचें प्रमाणय वाडिल्ल्यान भुरगीं आंगान मोठी जातात, जाचे थेट परिणाम जावन गोडेंमूत सारके गंभीर दुयेंस ल्हान भुरग्यांक मदीं सांपडपाक लागला. उत्तराखंडातले एक मुखेल तीर्थस्थळ आशिल्ल्या बद्रीनाथ धामांची दारां शिंयाळे हंगामा खातीर बंद करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा. शुक्रारा धार्मीक विधी आनी वेद मंत्रांचो जाप करप चालू आसा. धार्मीक परंपरे प्रमाण दर वर्सा शिंयाळो सुरू जातकीच बद्रीनाथ धामांची दारां बंद करतात. अंदू 17 नोव्हेंबराक रातच्या 9 जावन 7 वरांचेर बद्रीनाथ धामांची दारां बंद जातली.
महाराष्ट्रात जावपी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट जाल्ली आसा. गोंय आनी महाराष्ट्राक जोडपी सीमेवेल्या दोडामार्ग तपासणी नाक्याचेर पुलीस गस्त वाडोवन सुरक्षा वेवस्था सामकीच कडक केल्या. पुलीस रात दीस वाहनांची तपासणी करतात. गोंयच्या स्नेहल कौठणकर आणि कश्यप बकले या खेळगड्यांनी रणजी क्रिकेटीत इतिहासीक कामगिरी केल्या. सगळ्यात वेगान 33 शेकडो मारपी दुसरो आणि तिसरो भारतीय खेळगडो जावपाचो भोवमान तांकां मेळ्ळा. अरुणाचल प्रदेश आड ह्या दोगांनी उत्कृश्ट खेळाचें प्रदर्शन करीत रणजींतली आतामेरेनची सगळ्यात व्हडली भागीदारी केली. फर्स्ट क्लास क्रिकेटीत वेगवान 33 शेकडो मारपी स्नेहल हो तिसरो खेळगडो थारलो. तांच्या ह्या दोगांचे कामगिरीची तोखणाय वीज मंत्री सुदीप ढवळीकर हांणी केल्ली आसा. बनावट शिक्षणीक प्रमाणपत्रां दिवन तरणाट्यांकडल्यान लाखांनी रुपया तोपी घेवपी रॅकेट गुन्यांव फाट्यान तडार हाडला. ह्या टोळयेंतल्या 5 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्या. बनावट प्रमाणपत्रांचो वापर करून सरकारी नोकरी मेळयिल्ल्यांची व्यक्तींचो हातूंत आस्पाव आसा. मनशाच्या आयकुपाच्या क्षमतेचे लुकसाण आणि डिमेन्शिया यांच्यामधलं महत्त्वाचं संबंध डेन्मार्क विद्यापीठाच्या संशोधकांनी लायला. आयकुपाची शक्यताय कमी आशिल्ल्यांची चड एनर्जीचो वापर जाता, जाका लागून हेर संज्ञात्मक कार्यांचेर परिणाम स्पश्ट दिसून येता. संज्ञात्मक कार्यांत मेंदवाच्यो वेगवेगळ्यो प्रक्रिया विचारां तशेंच समस्या सोडोवपा खातीर मजत करतात. पिराय वाडटा तेन्ना डिमेन्शियाचो भंय चड आसता, पूण हातूंत आमच्या जिणेशैलींतले बदल आनी आयकुपाच्या क्षमतेचेर आसता. जांची आयकुपाची क्षमता कमी जायत वता अशा दुयेंती डिमेन्शिया जावपाचो धोको चड आसता. संवसारभर धूम्रपानाचे प्रमाण उणें जायत आसा, तरी धूम्रपान करिनाशिल्ल्या बायलां मदीं फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे दुयेंती वाडत आसा. तज्ञांच्या मतान वेगवेगळ्या विखारी पदार्थांचो संपर्क आयिल्ल्यान अशें जावं येता. धूम्रपान करिनाशिल्ल्या लोकां खातीर तपासणी मार्गदर्शक तत्वां नाशिल्ल्यान फुफ्फुसांचो कॅन्सर सुरवातीच्या काळात सोदून काडप कठीण जावं येता. संवसारभर फुफ्फुसांचो कॅन्सर जावन मरण येवप्यांचो आंकडो चड आसा. तशेंच देशभरांतल्या फुफ्फुसाच्या कॅन्सराक लागून जावपी 80% मरणां तंबाखूचो वापर करतात. ह्या घातक दुयेंसांत तंबाखूचो महत्वाचो वांटो आसा अशें दोतोर सांगतात.